विधानसभा वेंचणुके पयलीं धनगरांक एसटीचो दर्जो दियात। सरकारान ते खातीर दिल्ली सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ व्हरचें म्हूण गोमंतक धनगर समाजोन्नती मंडळ मागता। पणजे आझाद मैदानार समाजाची सभा जाली। सभेक 7 ठराव घेतले। सरकारान धनगरांक सध्या तात्पुरतो तरी एसटी दर्जो दिवचो म्हूण समाज मागता। वेंचणूक आयली की धनगरांचो एसटीचो विशय येता। येता त्या लोकसभेच्या पावसाळी अधिवेशनात आम्ही मालची पानेरी गाराणे घालूया, त्या आवयचो आम्ही सोपूत घेऊया आणि त्या धर्तरी मातेचो सोपूत घेऊन आम्ही मागूया की भारताच्या लोकसभेतल्या 542 खासदारांक, भारताच्या राज्यसभेतल्या 225 खासदारांक सुबुद्धी जावं की ह्या समाजाचेर गोंयांतल्या 14,000 अन्याय जाला, शतकानुशतके अन्याय जाला। तांकां तांचे हक्क ते ऑर्डर बिल हाडून अमेंडमेंट शेड्यूल ट्रायब्स 342व्या कलमा सकयल एक आठवडो पुरो। Government of India should take immediate steps to recognize the long pending and genuine case of Dhangar Gauli of Goa to be accorded the status of tribals and be included in the schedule under 342 by moving the Constitution Order Bill 2016 as appropriate and include the Dhangar Gauli of state of Goa as STs on par with Gowda, Kunbi and Velit, the communities already included in the list. The said bill may be passed during the forthcoming monsoon session, July-August 2016 of the present Lok Sabha, but much before the elections to the Legislative Assembly of Goa due in 2017. ती गोमंतक आणि गोमंतकीयांच्या वतीन तयार केलेली मागणी आसा। हाका लागून RGN हाची दखल घेऊन ही मागणी मान्य करची। हे तुमकां मान्य आसतले अशें गृहीत धरता। हात वयर करून हय म्हणची अशी विनंती करता। महाराष्ट्र आणि कर्नाटकान हो समाज जो आसा तो संघटीत आसा, पूण तेंचे राहणीमान आणि गोयच्या समाजाचे राहणीमान हातून जायतो फरक आसा। ताका लागून ह्या समाजाची आदिवासी दर्जा मेळोवपा खातीर जी चळवळ सुरू जाल्ली आसा त्या चळवळीक हांव म्हाज्या तरेन आनी आमच्या संस्थाच्या वतीन पाठबळ दिता। आयज ह्या समाजाची जी परिस्थिती आसा ती परिस्थिती खऱ्यांनीच गोंय सरकारान जर एक समिती नेमून जर पाहणी केली जाली ती भयानक परिस्थिती काय घरांनी आसा की आम्ही BPL म्हणटा, बिलो पॉवर्टी लायन, अशा प्रकारची स्थिती आसा की तांकां खावपाक अन्न मेळना। काय घरांनी म्हणजे तांकां रावपाक घरां दिल्ली आसा, पर्ये सारख्या वाठारांत रावपाक घरां दिल्ली आसा, पूण आयज मेरेन तांकां गोंय सरकारच्या एकाय योजनेचो फायदो मेळना, अशी परिस्थिती जाल्ली आसा। मंगळारा राती कडेन लायट नाशिल्ल्यान फातोड्डा वातावरण तापलें। तिडकल्ले लोक रातच्या रस्त्यार देवले। कांय जाणांनी इलेक्ट्रिसिटी खात्यार रातच्या राती मोर्चाय वेलो। लायट ड्युटी वेलो स्टाफ रातचो कॉल घेना म्हूण लोक बोवाळ मारतात। सरकार आनी थंयच्या आमदाराचे लोक साळवले। आदलो आमदार इंजिनियराकूय रस्त्यार जावचो पडलो। विजय खंय रातभर जागो। नागरीक हांव, म्हज्या घरा कडेन एक 60-70 वर्साचो एक जाणटेलो हार्ट अटॅक पेशंट आसा, तो तळमळटा। थंय ल्हान भुरगे तळमळटा। हे पळयतकच याद फातोड्डा MLA ने टेक ओवर करपा जाय। म्हाका दिसता तेगे जनरेटर आसतलो, सुसेगाद न्हिदोन आसतलो आनी कांय ना, कित्याक ते व्हडले मनीस तेंगे जनरेटर आसता, पूण बारीक लोकांक कितें। सो हो प्रश्न म्हाका दिसता MLA ने सुटावो करपा जाय पयलो। 3 दीस जाले आमकां लायट ना आनी सकाळीं येता म्हाजे रावता परतून वयता, परतून येता परतून वयता। आतां सद्या आमचो मेजर जालो फॉल्ट जालो, तेमी प्रॉब्लम जालो, ही लायट गेल्या आनी भायर तेमी तुटलो म्हूण सांगता ते आतां। आनी आतां ते विचारले गेले अदरान येतली, अकरान येतली, देडवरान येतली अशें म्हूण सांगताय। इमिजिएटली हांवें इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाक इन्क्वायरी काउंटराचेर फोन केलो। दोन्ही नंबर कंटिन्युअसली एंगेज। हे न्हिदिले आनी जेन्ना ती बायलो आयलो आनी त्या बायलांनी जेन्ना ताका विचारलें तेन्ना तांणी रिसिवर म्हणटा सांगता फातोड्डा लायट गेल्या। रिसिवर कित्याक दवरला म्हणल्यार ते म्हणटा दोन्ही फोन चालू आहा। इतल्यान हांवूय पावलो, पयल्यार रिसिवर ना आनी आमच्या मुखार रिसिवर दवरतकच फोन वाजपाक स्टार्ट जाले आनी दे स्टार्टेड अटेंडिंग द कंप्लेंट। दे आर नॉट इन द स्टेट ऑफ वर्किंग तुगेले कंडिशन कळ्ळें तुका न्ही। आनी विचारले जाल्यार दे आर गिविंग एब्सर्ड आन्सर्स। नंबर तांचे कडेन तांचे डिपार्टमेंटाचे नंबर ना, तांचे कडेन फोन काडना। मिनिस्टराक फोन केलो मिलिंद नायक फोन काडना। कोणे विजय सरदेसाय फोन केलो तो फोन काडना। कोणूच एकूय इलेक्टेटिव्ह मेंबर कोण फोन काडना। वादाचे लागीं सगळ्या फोन काडून दवरला उना। न्ही रे आतां लोक बाई इतले मोबायल तुका दाखयता मरे, काडून दवरले कित्याक हांव थंय नाशिल्लो। आतां तें जातकीर मागीर हांव म्हणलें हांगा न्ही टुडे व्हेन वी वर कॉलिंग, ऑल दीस पीपल वर कॉलिंग, not a single call. And when the lady came over there, the phone receiver was down and they were sleeping. No, after that I came. After that he came. Okay, like this all came. Amge whole colony was calling them.
what action is being taken so that this customer is not inconvenienced tomorrow. आता 33 kV कंडक्टर स्नॅप झाला. ओके. ते आता आम्ही हे करता रेक्टिफाय करता. ओके. हे 2-3 दीस प्रॉब्लेम आमकां लोड शेडिंग करताले. फ्रॉम पोंडा वी आर नॉट गेटिंग प्रॉपर फुल पॉवर. Okay. So last 2-3 days that problem was there. Okay. So that was sorted out today. And today unfortunately आमचो कंडक्टर स्नॅप झाला. म्हणून अगेन people have to face some hardship. That we are. बॉल झाल्या उपरांत दुसऱ्या दिसा बुधवारा सकाळी आमदार विजयान इलेक्ट्रिसिटी इंजिनियरा बरोबर आपल्या घरा बसका आपयली. बसके उपरांत ते मिडिया कडेन उलयले. इंजिनियरांचे उजीर विजयान सरकाराचेर फोग काडलो. आणि सबस्टेशना वतात ते सायडीन ते कंडक्टर स्नॅप जालाय. त्या कारणाने आमकां अल्टरनेट सप्लाय सुद्दां घेवपाक मेळना. मागीर जेन्ना आमकां कळ्ळें फिडर प्रॉब्लम आसा, हांव पर्सनली अप टू 1 o'clock I was monitoring and arranging, and our people immediately JE and AE was on site, आणि ताणें ताबडतोब काम स्टार्ट केलें आणि कंप्लीट केलें. You know, so I had to stay awake till 2 o'clock to see whether परती वच्ची ना म्हणून. So there are people are having doubts in the system. Complete collapse of trust deficit. There is a huge trust deficit as far as the services are concerned when it comes to water and electricity. Minister only भाषणां उत्तरां दिवपाक कळटा ताका आनी सप्लाय हांगा करचो ना. आनी अशें काय कितें की BJP is targeting opposition constituencies to harass them. Give a reply. Chief Minister is not even having the decency to reply to a phone call. He is drunk with power. म्हाका दिसता ताका माथ्याक मारिल्लें आहा. चड करून ताचें फिक्सिंग जाल्लें आहा ते काँग्रेसी कडेन. And if they are being given a raw deal, we will begin first by giving a call not to pay the electricity bills from the month of May. ताजे पयलीं म्हाका I want everything fixed. And तुमचे जे स्टाफ आहा तांकां मेहनत शिकयात. विश्वेश प्रभुदेसाय आनी साव्यो डायस प्रुडंटा खातीर. गोंय सरकाराचे वर्स 2015 खातीरचे भाषा पुरस्कार जाहीर जाल्यात. संस्कृत भाषेत सदाशिव टेंगसे, कोंकणी भाषे खातीर नारायण मावजो जाल्यार मराठी भाषे खातीर अवधूत कुट्टरकाराक पुरस्कार मेळ्ळो. ह्या पुरस्कार दिवपाचो सुवाळो 27 तारखेक 4 वरांचेर कला अकादमीत जातलो. घेवया एक विराम.